बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. मोगाच्यानो एक कुटाम जावन आमी सर्व या येवकरिस्ताच्या जेवणाक सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जिवीत असो उंडो जेजू आमकां आत्मीक काण दिवन पोसता म्हणलो संदेश दिता. येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या आत्म्याचें काण. उंड्या रुपार जेजूक सेवन आमच्या आत्म्याची भूक थांबोवचे बराबर जेजू सांगाता एक जावन आमी भावार्थान वाडूंक आनी आमचे जिवीत क्रिस्ती केंद्रीत करूंक जियोंक ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी कृपा मागया. आज आमी मंगळूर दिवसेजेन सांज जुवा मारी वियांनी आयतार संभ्रमता. ह्या दिसा आमच्या दिवसेजीच्या याजका पसत मागया. तशेंच आमच्या दिवसेजीन देव आपुणी सोडोवंक कृपा मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा जिवो उंडो तशें आसता आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवाळ करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सबार पवटी आमी आमचें जिवीत जेजूच्या प्रेरणाकाल आनी मेटांनी सोलोवंकचें सोन्न पयस केल्लें आसा. तशें आसता आमची चर पातकां वळखून धरया. आमकांच आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, सगळें हांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच समकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची मतकां बगसूं, आमकां ससनेच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्याका पुत्र सोम्याका पुत्र Kristaka पुत्र Kristaka पुत्र सोम्याका पुत्र सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन बसता. तुझ्या आम्ही तुका वखणटा. सोमियांचे जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमियान देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत तुम बापाच्या उजव्या कोसलाय
आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञ संगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता तुम पवित्र एकलोस तुम ईश्वर एकलोस तो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा तुझ्या सक्रांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बयन वगय. तुवें आमकां रचल्या आनी तुमचो आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हण आमी मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सगळी इस्रायल परजा मोयचे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मासान भरिल्ल्या आयदनां भोंवतणी बसोन पोटभर उंडो खावन आसतना सरस्पराच्या हातांत आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां अरण्यात हाडलात. सरस्परान मोयजेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गांतल्यान उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांवें परी तांची परिक्षा करतालो. हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडटना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सरेस्पो तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लवे उबोन आयले आनी तांणी तांबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तांबा भोंवतणी दवाचें धांपण पडिल्लें. दवाचें धांपण वयर वयर अरण्यांचेर भुंयचेर रव्या परी तें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें बर्फाचें पीठ भाशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी तें देखतच तांणी एकामेकाक म्हणलें, मान हो. म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोयजेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सरेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतेल्या. सर्वेस्पराचे वडवून ताजी पदवी ताणी केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितेल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. इतले आयकुनी मोळबाच्या कुपान ताणें आज्ञा दिली. अंतराची दारां ताणें उगडली.
सोबुंडो सर्वेस पोरण तांकां दिलो मनशांनी केलो बलिश्टाये सोबुंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या भाग्यवंत गांवान ताणें तांकां पावयली सर्गीं सोबुंडो सर्वेस पोरां तांकां दिलो सर्गीं सोबुंडो सर्वेस पोरां तांकां दिलो सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या फुडां अनभवरत्या बरी जियोवचे न्ही तांचें चिंतप सार नातलेलें तांच्या गिन्यानांचेर अंकर पडला पूण तुमी क्रिस्तांवान घेतिल्ली शिकवण असली न्ही दुबावा विणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक वन पावयता तें परणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जाय जाय देवाचें प्रतिरूप करून रचयल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनान दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेस जाय देवाचें उतर हें उबी रावया Alleluia, 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 Alleluia. उड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवांव परमने जेजू क्रिस्तची शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्या जेजू जावं ताचे सीस जावं थंय नातिल्लें तें पळोवन लोक सुदणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफरनावांक आयलो जेजू लोकांक सरोवरार पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले मेस्त्री तूं हांगा केदळा आयलोय जेजून जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणाक देखल्यो देखून न्हय बगार जदोशी जाता पर्यान तुमी उंडो केलो नाश जाता तसल्या कणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सासणीक जिनयेक बाळटा तसल्या कणा खातीर हें कान मनशापूत तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर मारल्या तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें देवाक म्हणवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय जेजून तांकां जाप दिली देवान दडलेल्याक तुमी सत्मनी जाय हीच ताका म्हणटा ती करणी ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मनीशेन तूं कसली कुणां करून दाखयताय कसली करणी तूं करताय ताणें तांकां सर्गार्थावन उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें न्हय देखून जेजून तांकां जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता
कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देव असो उंडो. तांणी म्हळें, सैबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त तें मोबगाळ भवन आनी भयणीनो, जर्मनींत आशिल्ल्या कलोन सिटींत एक व्हडली इगर्ज, एक कॅथिड्रल आसा. ते गोथीक स्टायलर आकाशाक पावचे बरी बारी सोबीत इगर्ज कॅथिड्रल. तें ताच्या मुखल्या दरवट्यार, मुखल्या बागलांत 4 वांटे केल्यांत. पयल्या वांट्यांत पिंतूर आयलां, 6 मांडे कशें काना शहरांत उदक आहलें वायन केल्लें तसो उगडास करूंक. दुसऱ्या वांट्यांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजून कफरनावांत 5,000 लोकांक खाण जेवण दिवन आश्चर्य केल्लें. तिसऱ्यांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजूचें निमाणें जेवण लास्ट सप्पर कशें जेरुजलेमांत तें घडिल्लें. आनी चवथ्यान आमकां पळोवंक मेळटा दोगसीस इमाउसाच्या वाटेर ते वचून उंडो मोडच्याच्या कार्यांत सांगाता मेळिल्लें. वैमगाच्या भावना आनी भयणीनो, पवित्र सभेंत आमी पवित्र येवकारिस्ताविसान चिंतून जाल्यार थोडींच पिंतुरां आमकां कशें काना शहरांत जेजून जेवणाचे काना शहरांत अजाप करण अजाप उगडापें केलें. तशेंच कफरनावांत कशें बसायिल्लें आनीक जेरुजलेमांत कसो येवकारिस्त घडिल्लो आनी इमाउस वाटेर कसो तो सेलेब्रेट केल्लो म्हणून आमी समजोंक शकता. काना शहरांत येवकारिस्त उगडापो केल्लो आनी कफरनावांत तो बसायिल्लो. तशेंच जेरुजलेमांत तो घडिल्लो आनी इमाउसांत तो सेलेब्रेट केल्लो. थोडींच पिंतुरां आमकां पळोवंक मेळटात चड मेळनात. पूण हाचे वरवीं आमी कितें समजत हांगी म्हळ्यार ही 4 गडितां जेजूच्या जिणयेची दुसरे महत्वाची कार्यां म्हणून आमकां समजोंक मेळटा. आनी तशें आसता बायबल स्कॉलर्स जेजूचें मिसांव 3 वांट्यांनी आमकां सांगूंक शकतात. पयलें जावन आसा ताचें मिसांव गलिलेयाक. थंयसर ताणें 5,000 लोकांक खाण जेवण दिलें आनी तें आमी वाचता लुकाच्या सुवार्तेंत 6व्या अध्यायांत आनी 40 आनी 4 वळींत. दुसरें द डेकापोलीस म्हळ्यार 10 टावनांक थंय कशें जेजून हें अजाप घडलें आनी त्याच्या मरिफात लोकांक कशें जिंतेलांक जेवण दिलें. 4,000 जिंतेलांक जेवण दिलें तें आमी पळोवंक शकता. तिसऱ्या मिसांव जावन आसा जेजूचें निमाणें जेवण जेरुजलेमांत अखेर जाता. तशें आसता येवकारिस्त जावन आसा एक जेवण न्हय बगार आमी हांगा वांटून घेवचें. सर्गार कशें तें जावंक पावता ताचें प्रिफिगर म्हळ्यार उक्तावण हांगाच जाल्लें म्हणून आमी समजोंक शकता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू सांगता, हांव जावन आसा जिवो उंडो. हांव जावन आसा खरें जेवण. कोण तें शेवता कोण तें खाता तो म्हज्या थंय रावता आनी म्हज्या जिवीत सर्गींच्या राजांत चड आनी चड बाळगून येता, बरो जावन येता म्हणून आमी समजोंक शकता. तशें आसता ह्या पवित्र येवकारिस्ताक आमी सांगाता मेळिल्ल्या आमी देवाच्या मोगांत आनी मैपसांत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो गेल्ल्या वेळार आमचे थंय तें बरेंपण घडटा आनी वस्तू पवित्र येवकारिस्ताचो महत्व न्हय मात कशें म्हणटा आमी आशा आमच्या थंय चड आनी चड चडोन आमी
पवित्र येवकरिस्ता मरिफांत आमी क्रिस्ती जिवीन मांडून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा आमकां मेळटा म्हूण आमी समजून घेवयेत. तशेंच पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सर्गीच्या बापान इस्रायल लोकांक कशें मानना तें खावंक दिलें आनी त्या खावन ते दादोशी जाले आनी देवा थंय पाटी परतोन देवाक होबळाक आनी महिमा ते दिवंक शकले. तशें आसता आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन त्या पवित्र येवकरिस्ताचो अर्थ समजून तें खान न्हय बगार आमच्या सदांच्या कुडीच्या जिवनाक मात्र बगार दैवीक जिविताची वाट म्हूण आमी सदांच समजून क्रिस्ती जिविताचो अर्थ आमी समजून त्या अर्थ प्रकार आमचें क्रिस्ती जिवीत मानून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा आमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत मागून घेवया. तशें आसता जेजू आमचे मदें आसा, तो आमच्या काळजांनी येता आनी आमकां तसो मोग आनी मैपस वांटून दिता आनी क्रिस्ती जिवीत मांडून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा आमचे थंय आमच्या कुटुंबांतय आमच्या समारांतय आमकां दिवंक शकता म्हणलो बरवसो देवाचें उतर आयच्या दिसा आमच्या मुखार दवरता. तशें आसता आमी देवाच्या उतराक खालतीमान घालया, ताच्या मेटांनी आमी चलया आनी आमचें जिवीत देवाच्या मोगाचें आनी मैपसाचें आनी येवकरिस्ताचें जिवीत एकामेकाक वांटून दिवन जेजूची सुवार्थेची रुजवात आमी जावया म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमच्या भवार्थाची उसरणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सवकाळा बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपसरलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडे पसत सर्गांतावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अवंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पेले काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कसमरण सुसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटी शेवट आसना आनी पवित्रात्म्या सतमंता ईश्वर आनी देवदत्तार तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संस्कार आनी महिमा फावो प्रभादी मदें तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दंदुता विसापले वैसबीक सतमंता पातकांच्या एक पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आतां आमी आमची मागणी आनी तेसावां आमच्या सर्गीच्या बापा लागीं दवरया. मोगाळा बापा, तुज्या पुताची शिकवण प्रगट करच्या पापसैवाक आनी सोर आत्मीक शिकोणदारांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. अशें तांची शिकवण आयकतल्यांची मोत ससनीक जिविताचें काण दितल्या तुज्या पुता जेजू सरशीं आकर्शीत कर म्हूण मागता. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशान आनी समाजेन राजकारभारांनी सामाजीक आर्थीक समानता हाडूंक वावुरच्याक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्थळीय समुदायांनी लागशिल्ल्या गांवांनी उदकाची देसवट आसा. आर्थीक संपन्मुलां वांटून घेवंक स्थळीय मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक तुर्तान स्पंदन करचें म्हूण तांचे थंय रोसून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त युवजणांनी तुज्या पुताचे शिकवणे प्रकार जियोंक आनी समुदायाचें मुखेलपण घेवंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट आनी पिडा सोसूंक बळ आनी कुर्पा लाभय. कुटुंबांनी तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या बेसावांनी भर.
कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी एकामेका सुदारसून जियोंक बरें मन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमकां तुज्या पुतान दिवच्या सर्गी काणा मुखांत आत्मीक घटायेन भर. ताचो संदेश प्रगट करचें धैर्य शिकून समजोंक समजणी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्व हांगासर एका कुटुंबा बरी संगता मेळ्ळ्या. आमच्यो गरजो आनी ते सवां सर्गींच्या बापा लागीं दवरया. प्रत्येक जावन कश्टांतल्या बसत वायनाडांत सबार लोक देवादीन जाला. लोक कश्टांत आसा. तशें दुसरे कडेन लोक कश्टाता. तांच्या सगळ्यांचो उडास कान सस जेजू तांच्या कुमके घेवन दी. तांच्या गरजेन पावोवन दी. या आमी मागता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. उंड्या वायना सवे स्वीकार कर तूं आमकां अर्पूंक सोम्याक ताया. ह्यो काणिको तुका जावं ही काणीक सर्गी ओडानंदाक तुच्या पोत कोरपेसो शिवो तो काणीक जावन म्हाका के बापा ही काणी गे बापा ही काणी गे बापा ही काणी गे बापा ही काणी. सर्गीच्या रस्तारा हो बोंडो भेटयता तुझ्या उदरपणान तुवें आमकां दिलाय. सर्गीचो बोंडो जाव म्हणून आमी मागता. ताचे वरवीं आत्म्याक आमच्या दितो घटाय. के बापा ही काणी गे बापा ही काणी गे बापा ही काणी गे बापा ही काणी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता त्या बलये वरवीं आमचीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदरा आनी ससनाच्या देवा सवकळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचो प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेन दिनवशी काळजान आमी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबार
संसारांचो सर्वेश पोतू सतानी संसार कोला तुझ्या वैभवा ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच सर्वेच बोयाचे नावी येता ताकाच ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरून ससूंक वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu novia etolo. बापा जेजूच्या मरणस्व आनी पुनर्जीवनपणस्व आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवितस्व उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटे पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता ह्या भुरग्यांचेर तुजी नदर घाल सम्या वापर तरान आमकां तुवें रचलाय आनी पसलाय त्याच प्रमाणे सदांच आमच्या जिवितांत खरे कृपेची वाट आमकां तूं दाखोवन दी त्या प्रमाणे तुजे सांगता सदांच जियोवन तुजो वर्तो मोग करूं आमकां शिकय ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगती भगवान देवान ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमाक आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन
धीर घेऊन मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पोवेसा, तुझे राम काय, तुझी कुशी सर्गजाता तशी संसारांचा. आमचं इस्पॉट आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या पोक्षिता तसे आमची पाका आणि आमका ताळे पोडोंग दिव नाका. पूर्ण वाईटांतले आमकां निवळ. सर्वेश्वरा सर वाईटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या स्वतंत्र जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोशान तरगल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक क्रोसवरती पोतवी आणि महिमा तुझी सस्ना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय निरसवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. माया मग सगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची ताकद. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची ताकद. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. हो जावन आसा जेजू जिवो उंडो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. भावना तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या येण्या वेगळी पिडारा काळजान करता स्वागत.
सौम्या तू सस्तिक जिविताचो सावरस्ता देव सगींचो मोकेलोय आमा पातक्याचो देव उपकार तिकोळ मनशांचो काल समोच्या एसोमिया बेगिया बेटारा काल संकर्ता स्वागत Undo somnia tu segin taun de bolo tu kata tu cie tolo somnia di tu ho undo sasnik chivi maka di imso kal samucha e somnia Undo somya to amkan jivit dita duka seuta to kedis morana bagarauta to तुझे लगी आणि तू ताचे संगे काळ समोच्या ए सोमिया राता तुझ्या एया ए वेगिया बेडारा काळ संकर्ता स्वागत Sanmocha esomia rakantuja eya evegia bedara spal sankarta swata जेसू आमच्या काळजांत आयला एक घडी भोर आमचे दोळे आमी दंफया तो आमचे संगी उलयता ते आमी आयकुया ताका आमी अर्गां दिवया ताका आमी दिनवसया आमी मागया आमकां बोळ भलायकी बरें मोन आनी बरें कुटुंबाचें देणी तो फाव करून म्हणून मागया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायणेन भरलाय सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखान आमकां पावय हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नांवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या मोगांत आनी शांतींत हांव तुमकां धाडटां देवाची वडोवकार
वापरपायचो दीस देवान आमकां दिला तुम्ही सर्व अरे तेरिकेन बगेदास जाल्यात सर काबुजीन फ्रादींच्या नावी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाचे विश्वान आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता मोगाचें नांव अपुरबायच्या दिसा अपुरबायच्या ह्या सकान भोव बऱ्या दिरवी म्हणल्या बरींच आमकां ते मेळिल्ले जावन आसात आनी 3 दिरव्या विशयान ताणें आमकां सांगलें पवित्र आत्मा एवकरिस्ट आनी मोरी माय ह्या दिरव्या सांगता एवकरिस्ट विशयान जायते बरी शिकोवण आमकां ताणें दिली भोव अपुरबायच्या आराधनांत आमच्या खातीर मागलें आनी मिसेसच्या बलिदानांत देवा सांगता एक जावन जियोंक तेच जेजूक आमच्या जिवनांत कशें आमी स्विकार करून ताचे सांगता आमी आमचें जिवन मुखाचून वरच जमल्या विशयान भोव अपुरबायचो प्रसंग ताणें आमकां दिला ह्या खातीर तांचो वर्तो वेळ आमच्या खातीर ताणें कसला आनी तांची वळख म्हाका थोड्या वर्सां जावन म्हणल्या बरींत आसा कित्याक म्हज्या फ्रेंड्सा द्वारे तांची वळख जाल्ली आनी तांच्या सांगता जायते बडे मेळटा आसतना भोव अपुरबायचें तें कालतेपण त्या देखून तांचे सांगता मिक्स जावंक तुमकां कांयच प्रॉब्लेम जायना दुसरें तांचे सांगता हांवें जस्ट पोर फादर मुल्लासन मेळटा थंय सरलें फादर आमकां एक रेते प्रीच करयत इमिडिएटली वचून हांव एक घडी भर सांगता म्हणा लागलें आनी इमिडिएटली कॉल केलो आनी आमच्या उल्याक पाळो दिवन आज आमच्या सांगात आसून अपुरबायच्या रेतीरी आमकां ताणें चलोवन व्हेल्या त्या खातीर आमचे वडील बाब मानादीक बाबा रॉकी डिकोना तशेंच सर काबुजीन फ्रादींच्या नांवी आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी बाब पिटा मस्करेनस तुमकां देव बरें करूं थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू मॉन्टपोर्टांचे प्रोविन्शियल बाब ते जावन आसले पूण तशें दिसना न्ही वय एडमिनिस्ट्रेशन आसतना त्या प्रमाणे फास्टल आसतना ह्या प्रमाणे भोव अपुरबाय तरान ते मिंगल जातात म्हाका भोव खुशी तांचे सांगात आसतना आनी सगळें बरें मेटिक्युलस ते करतात तांचे तडबडे ते कावाना भोव रुजतात त्या खातीर बाब पिटा तुमी आमच्या सांगात आसचे आमचे बाग आनी आज परसिंगुलाचे फेस्त आनी त्याच दिसा ते आमच्या सांगात आसात त्या देखून सदांच आमी तुमकां आभार जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मिसावांत सर बरें मागता फादर थँक्यू फादर पिटा तशेंच भोव अपुरबायचें गायन आज केलां भोव जॉन आनी आमच्या गायन मंडळीन तांकां 2 ताळयो आमी दिवया मोगाच्या सोम्या मी भेताव कीर्त तुझी गाताव उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलम मोगान तुझ्या राबम संदेश तुजो गासोंक आधार मागता गटाय सोडून सरकी कानान भेताव सोम्या कुरपेन कष्टा दुखांक तुजेर पातून मुखार सरता उरपेल जियोंक मोगान सतानी तेन पेसार तेल्याव सकतेन परूंक सदां तुजे पासून समर्पित हांव जीवन सोम्या मी भेतां प्रीत तुजी गातां उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलम सोंगान तुझ्या राबून संदेश तुजो गासोंक आदार मागता उतर तुझे सोम्या आयकून पाटलाव तुजो करता उतराण करणेन बोरे जिणेन बापाक महिमा दिता पाताक साडून जिणे बदलोंक निच्यो कोरो करता सत्य जीवित आमी जोडूंक आदार तुजो मागता सोम्या मी भेता कीर्त तुजी गाता उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलम मोगान तुज्या राबून संदेश तुजो पासून आदार मागता मोगाळ पुता सोवेन आमकां मरी आशिर्वाद देव आमकां भगवान खुशाचे कृपेन निवरांक आमच्या देवा तुमच्या दिसवणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन